सुमार आमच्या गांवांत आबू आदले परंपरे प्रमाणे प्रत्येक भुरगे पयली आरोसी कांसावली ह्या वाठारांतले राजा कशे न्हेसतात आनी घोड्यांचेर येतात आनी ह्या मिसान वांटो घेतात. पूण हे फेस्त जावन आसा सायबिणीचें फेस्त. ते फकत हांगासर येवन वांटो घेतात त्या मिसान आनी हे भशेन हे फेस्ताचे एके भशेन परंपरा सांबाळटात. ह्या फेस्ता सुमार तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगल्या भावार्थ्यांक तशेंच ह्या फेस्ताक हाजीर जाता त्या सगल्या भावा भयणीक हांव उनवणीत वरवीं दिता आनी रमेश सायबिणीचे परबे सुमार तांकां रमेश सायबिणीच्या विनोदीन देवाची पोट बेसावां तांच्या फॅमिलीचे तांच्या वावरा धंद्याचेर मागता. Feast of Epiphany, the three kings which come here are selected from each village, Koeli, Arosi and Kansaulen. It's a very prestigious event for them and they are very lucky to be the kings. You know, it's very religious, thousands of people come here. It's a tradition which has been kept by this village. Can you give more details about the tradition? How It's from every Wangod, from one Wangod from each village, Kansaulim, Koelim and Arosi. So they have been selected and much in advance, 5-6 years before. They have to be receive first Holy Communion and then they are able to be one of the kings.